मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज आम्ही मस्त कष्टांच्या काळार आसा. सगळो संसार आज कोरोना पिढे वरवीं कश्टाता. खंयच्यान पळयल्यार मनीस कश्टांत अशें आमी पळयता. एका वाटेन पिढे वरवीं मनीस कश्टाता जाल्यार आनी एका वाटेन आर्थीक संकश्टाक मनीस पडला. लॉकडावन वरवीं मनशाक भायर येवंक जायना. ही गरजो बंद जाल्यात. मीस मागण्याक अवकाश ना आमकां. निराशी जाल्या आमी. असल्या संदर्भार बाबा भयणीनो, स्वाम्याच्या कृपे म्हणे आमकां जिवंक साथ दी. हो थोडो वेळ आज आमी करसी. ह्या आराधनांत भाग घेवंक हांव तुमकां समेस्तांक आज ह्या टीव्ही मुखांतर भाग घेतल्यांक आपोवण दिता. तुमचे खातीर हें आराधन आसा केलां. तुमचे कश्ट, तुमचे संकश्ट, तुमचे तेसापां, तुमचे विनत्यो, तुमचे बेजाराई, तुमचे कंत कितें आसा सगळी सोम्याक समर्प्या. तुमचे पद्दत हांव विचेत्र रितीन मागता. हांगासर सक्कड आमी ह्या मागण्या सांगता मेळया. तुका आनी म्हाका कांय करूंक जायना, पूण जेजूक सर सांगते साथ त्या सोम्या कडेन आज आमी मागया. आमचे जिवीत ताका समर्प्या. सगळ्या संवसारा खातीर मागया बाबा भयणीनो. ह्या वेळार आमी प्रत्येक रितीन ह्या आराधनांत आमचे पातक रडया. कित्याक आज मनीस देवातान मस्त पयस केला आनी ह्या मनशान देवा ते पाटी येवंक जाय. पातक रडूंक जाय, जिणी बदलूंक जाय. ह्या खातीर आज विशेष रितीन आमच्या पातकाचे बक्षणे आमी मागून घेवया. उंड्या रुपारसच्या जेजूक हांगासर आमचे मदें आमी आपोवया. त्या उंड्या रुपारसच्या जेजू मुखार आमी सरपडया. कंत बेजाराय सांगया. जिवीत वांटून घेवया. भियेवचें नाका. जेजू आमच्या सांगता आसा. आमचो सोमी आमकां सोडिना. सगळ्या संवसाराक राखसो सोडवूनदार सोमी आमचो. कोण ताचेर बावार्थ दवरता, कोण ताचेर विश्वास दवरता, तो बाचाव जाता. असल्या बावार्थान आमी ह्या आराधनांत आमी भाग घेवया. सक्कड आमी भक्तीपणान आतां आमकांच सोम्या मुखार हाजीर करया. आमी गितां सोवे जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. तुम स्मोसो आसरो, तुम स्मोसो आसरो, तुम स्मोसो आसरो, तुम स्मोसो आसरो. Socorro ist, tuns mozo Deu, tuns mozo asro, tuns moje kote, tuns mozo koroji, tuns mozo मुझा जीविता सेवा करता मुझा सर्वस्वान अवतार
जेजू तो मुझे खोटे तुस मुझो आसरो तुस मुझो करो इष्ट तुस मुझो देव सोम्या कष्टानी मुझे बुद्धि भेड़ो गाला पीड़ा शिड़ा अनुवारा कंत बेसराई यक्षरपणो सलवणी निराशा मुझे भूंती रे बढ़ गया सोम्या तुझे वीन मुझे चिवितास सुकटे चप बैठा बरी सावन केला मुझे कुटाम जेसू दुकान बुडला संसारस काळो कन बुडला सोम्या चार बुंतनी येऊच्या अनवरा लागोनो आम्ही निराशन सापडल्या या कोरोना पिढे बुरबी सगळं संसार सोम्या कष्टान सापडला या कोरोना पिढे बुरबी जेसू मनीस आस असहायक झाला जायते पिढेस्त अंतुळणार आसात मरणाची घडी म्हणले परी पळोवन आसात बरे जाऊनच्या बरोबर शांत जीवन आसात सोम्या या कष्ट वळवळ्यामध्ये सोम्या तुमचो तांकां आसरो तुमचो तांकां खोटे तुमचो तांकां बरवसो सोम्या या पिढे वरवीं जायतो लोक आज आर्थिक नसताक सांपडला काम ना जेव पुरते ना काना वरवीची तत्वार सोम्या असल्या परिस्थितींत सांपडल्या ह्या लोकांक जेजू तुमचो बरवसो तुमचो आसरो सोम्या तुमचो आमचे खोटे आमी तुका आराधन करता तुका समर्पिता सोम्या तुमचो रक्षक तुमचो वसीश तुमची सकत तुमचो देव तुमचो रक्षक तुमचो वसीश तुमची सकत तुमचो देव आराधन करता सगळ्या या काळजात मुका मोडसता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा हांव तयार आसा बाबा भयणीनो सगळो संसार जेजूच्या पायांकडे आम्ही हाडया आज उज्या परी ही कोरोना पिडा विस्तार नसा नियंत्रण करूंक मनीस वादाडता हर एक देशाचो राष्ट्राचो सरकार प्रयत्न करून आसात पण हे आसात चला
कितलेशा कष्टांक मनीस सांपडला. या कोरोना पिडे वरवीं आस्पत्र्यांनी घरांनी लोक वळवळता. कितलोसो लोक मरणाच्या रिस्केर आसा. असल्या कठीण परिस्थितींत मनीस वद्दाडटा. या पिडे वरवीं मरण पावल्लो 2 लाख वयर लोक बाबा भयणीनो कसले एक घराळ घडीत 2 लाखां वयर लोकांन आपलो जीव दिला. असल्या परिस्थितींत आयचो संवसार आसा. हो संवसार सगळो देवाक आमी समर्पिया. कितलीशीं नर्सां, कितलेशे डाक्टर या पिडेस्तांची साखरी करतात. रात आनी दीस आपल्या जिवाची रिस्क काण घेवन ह्या लोकांची सेवा करतात आनी ह्या पिडेचेर नियंत्रण हाडूंक प्रयत्न करतात. देवाची कृपा, देवाची सकत मात्र तांकां बळ दिवंक शकता. तांचे पासून मागया, जेजूच्या पांयांतळी तांकां हाडया. कितलीशीं सरकारी सिब्बंदी, पुलीस वर्ग आनी कितले जण रात आनी दीस आपल्या कुटुंबाक सांडून न्हीद कळन बाबा भयणीनो ह्या खरगाची जीत व्हरूंक करून आसात. तांचे ह्या सेवे आनी बंदडे वरवीं कुटुंबां कश्टांक सांपडल्यांत. जायत्यांक तांच्या घरा वचूंक अवकाश ना. आपल्या भुरग्यां बाळांक पळोवंक अवकाश ना. कित्याक तसली ही पिडा, हे पिडेचो स्वभाव असल्या कश्टांत ती सांपडल्यांत. ही मारेकार पिडा नियंत्रण हाडूंक हर राष्ट्रां वद्दाडतात. हर एका राष्ट्रांनी लॉकडावन आसा. कंपनी बंद पडल्यात, ऑफिसां बंद पडल्यात, इगर्जो बंद पडल्यात. सगळें बंद जालां. बाबा भयणीनो असल्या परिस्थितींत वद्दाडच्या हर एका सरकाराक, हर एका सरकारी अधिकारीक बाबा भयणीनो आमच्या मागण्याचें बोळ जाय. तांकां आमी सुमयाच्या पांयांतळी समर्पिया. ह्या पिडेक लागून लॉकडावना वरवीं कितलोसो लोक कश्टांनी सांपडला. कितले जण काम नासतना आसात. कामेली वर्गास वाटेरच पडला म्हणयत. कितलेशे व्यापारी नश्टाक सांपडल्यात. सांबाळ दिवंक पयशे नात. घरा इल्लीशी वरवीं हाडूंक तांचे लागीं तांक ना. कितलेशे कश्ट मनशाक रेवड घालून आसात. बाबा भयणीनो असल्या लोकांक आमी जेजूच्या पांयांतळी हाडया. ह्या पिडे वरवीं आमची बाबा भयणी परगांवांत आसात. कितलेशे जाणांचें काम केलां. घराक पाटी गांवाक येवंक जायना. येणें थंयसर रावूंकय जायना. असल्या कात्रेन पडल्या परिस्थितींत आसात. तेणेय न्ही, येणेय न्ही म्हणलें बरी. बाबा भयणीनो असल्या ह्या आमच्या बाबा भयणीक आज आमी मागणें तांचे पासून मागचें. आमच्या मागण्याचें बोळ तांकां आमी दिवया. तांचे पासून आज विशेष रितीन मागया. आमच्याच कुटुंबादारां खातीर, आमच्याच घरचीं थंय तर आसोंक पुरो आज आमच्या मागण्या खातीर तीं आशेतात. उंड्या रुपाच्या जेजूक तांकां समर्पिया. 7 गांवां पयस आसच्या बाबा भयणीनो तांकां जेजू राखूंक शकता. सुमी मात तांकां रक्षण दिवंक शकता. तांकां आमी समर्पिया. बाबा भयणीनो येणें जायतीं आमची कुटुंबां कश्टांत आसात. आमच्या पिरगजेनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या भोंवतणी शेत सामारांनी कितलेशा कुटुंबांनी आज वरवीं ना, जेवंक समाना. असल्या कश्टांत ती सांपडल्यांत. कितें करचें कळना. फाल्यांचो दीस कसो करचोचो कळना. मुखार कशें कितें म्हणलें आकांत ताका दोसता. असल्या परिस्थितींत आसच्या तांचे खातीर आमी मागया बाबा भयणीनो सोमी तांकां आदार दिवं दी. सोमी तांकां सांबाळून दी. ह्या कश्टांच्या परिस्थितींत जेजू तांकां राखून दी म्हणून आमी तांचे पासून मागया. बाबा भयणीनो सर्व आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणी पासून मागया.
वर्सरी सुमार 1 म्हयनो जालो मिसाचें बलिदान ना. बागेऊन तो आमकां मेळ्ळो ना. सोमयाच्या कस्टमर नसो नियाळ करूंक आमकां अवकाश जालो ना. इगर्जेंत आमच्या घरांनी सकरी जाय पडलो. आज आमची देव तेंपलां खाली पडल्यांत. आज सोमया मुखार आमी सांगात येवन एक कुटाम जावन ताका आराधन करचें, ताका मान करचें भाग आमकां फावो जावंक ना ह्या दिसांनी. ह्या पासत आज विशेष रितीन मागया बेगीनच आमी परत त्या सोमया मुखार उंड्या रुपाराच्या जेजू तें ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना आमी सकट परत सांगात मेळोको सोम्या आमकां फावो करून दी. ह्या पासत आमी सकट सोम्या लागीं मागया. उंड्या रुपारस तो जेजू आमकां कंडी जावन तो सांगाता हाडटलो, तांकां एकवट आयतलो, आमचो भावार्थ घट करतलो. त्या देखून सकळ आमी ह्या घडये सोम्याक आमी समर्प्या. सगळ्यां पासून आमी मागून गिता रुपार आमी जेजूक आमचें समर्पण करया. तूं सोम्या बरवसो, तूं सोम्या बरवसो, तूं सोम्या बरसो, रक्षक दैत्युसो जियेसुसा दैत्युसो, तूं सोम्या बरवसो, तूं सोम्या बरसो, रक्षक दैत्युसो जियेसुसा दैत्युसो. एक सुरुता पहिला आवाज जाणारी रक्तपाने वादळ उठल्या रे, पांखय उजवाड दयेन मुझेर तुजो, तुजेर सोम्या बरवसो, तूं सोम्या बरवसो, तूं सोम्या बरसो, रक्षक दैत्युसो जियेसुसा दैत्युसो. पळय सोम्या तूं आमचो बरवसो. जेजू वाऱ्या वादळाच्या संवसारांत आमी आसा. वाऱ्या वादळेत आसतना सोम्या कशी ती दोन वाऱ्यार हालता बुडोवंक जाता, ती लारां त्या दोनीक मारतात. त्या भशेन जेजू आज आमचे जिवीत म्हणली दोन, कुटाम म्हणली दोन जेजू वाऱ्या वादळाक सांपडल्या. आमी कश्टार आसा जेजू, आमी कंती बेजारांत आसा जेजू, आमी सुरवणेंत आसा जेजू, दुखां गळीत आसा जेजू, बुके पिडेन वळवळटा जेजू, पिडेच्या आकांतान भरल्या जेजू. तूंच आमचो बरवसो. तुवें मात्र जेजू आमकां राखून बरयेत. ह्या वाऱ्या वादळांत जेजू तुवें मात्र आमची जिणी म्हणली दोन त्या कुशीक पावोवे सोम्या. ना तर आमी बुडतले. आमचे जिविताचेर जातले, आमचे कुटाम नाश जातले, संवसार नाश जातलो. जेजू तुवें मात्र आमकां बचाव करीत. जेजू तूंच आमचो बरवसो सोम्या. आमकां तूं मुखार व्हर. एक सोरो तर पळणारा वाचल्या रे, कांटे कुंटे कितले मेळ्ळ्या रे, दिसकाड सोना खेरीज तुजे वयले,
वाट बापातय वळपावची तूं सौम्या भरवसो तूं सौम्या बरासरो रक्षक तो दे दिवसो चिणे जुजा जय दिवसो वै सौम्या आमचे जिवीत आज कांट्या कोंड्याचें जाला जिवीताच्या वाटेर सोलो ना सावन जेजू बाबार्थाच्या वाटेर सोलो ना सावन जेजू आज आमच्या जिविताचेर कांटे कुंटे दाराळ भरोवन गेल्यात बाबार तुमचो दंडळटा जेजू खंयसर आमी चुकोन पडटा म्हणलें भें दिसता जेजू खंयसर आमच्या जिवितांत ही पेड आमकां ग्रासीत म्हणलें भें आमकां जेजू आमचे थंय बरोवन गेलां जेजू तुजेर दिश्ट घालून मुखार बसून आसा जर हांवें पंथाक पावस जेजू तुज्या आदारान मात्र म्हजो हात तुवें धरिल्लो सौम्या पेद्रूचो हात तुवें धरिल्ले बरी त्या बुडच्या उदकांत जेजू आमी बुडोन आसा वाऱ्या वादळाच्या संवसारांत आनी जेजू तुवें म्हजो हात धरल्यार मात्र जेजू हांव मुखार बसूंक शकता जेजू आज तुजो आदाराचो हात ह्या संवसाराक जाय कश्टांतल्या मनशा बचाव करून जेजू तुजो हात तुवें विस्तारी जाय सौम्या हर एका कुटुंबाक हर एका कश्टांतल्या बाबा भयणींक पिडेश्रेक सांपडलेल्यांक ह्या कोरोना पिडे विरोध झुजतेल्यांक जेजू तुज्या आदाराचो हात जाय जे तुवेंच सौम्या ताका बचाव करीचे सौम्या तुजो आदाराचो हात तांकां तूं दी बचाव कर मोडना कित्याक करावें बियोंक जाय कश्टा वावडी कित्याक कपसूंक जाय तुजेर दवरल्यार परवसो म्हजो सासरी जिवीत जोडतलो तूं सौम्या भरवसो तूं सौम्या भद्रासो रक्षक दय दिवसो जी येसूसा जय दिवसो सौम्या जेजू आमकां रक्षक तुमचो मरण आकांत आमचे मुंतुनी रेवड केल्लो आसा सौम्या केदळा म्हजी जीव त्या संवसारांत केर जाता खंयच्या घडये मरण म्हाका ग्रास येता खंयच्या घडये नास म्हणलें तें वादळ म्हाका बुडयता सौम्या हांव नेना पूण फकत सौम्या तुज्या आदारान हांव मुखार वचून आसा जेजू म्हज्या बरवशा म्हाका तूं राख 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 ही घडी भर देवाचें उतर आमी आयकुया मार्कसो वांजेल आमी देवाचें उतर आयकुया सर्वेस्पोर सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका ये सौम्या थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनावांत फाटीं आयलो थंय एक घरांत तो आसा म्हणली कबार जाली हें आयकून इतलो लोक थंय जमून जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नातलो अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना 6 जाण एक आरे घराक
ताचे सरशी उकलन हाडून आयले पूण लोकांच्या केटी निमती जेजू सरशीन हाडूंक तांकां जालें ना देखून जेजू आसलेल्या कडेन घराचें पाकें सोडून तांणी उक्तें केलें आनी आरी घराक तो न्हिदो नासल्या अंतुळना समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो तसो बाबार्थ पळोवन आरी घराक जेजून म्हळें पुता तुजीं पातकां तुका बक्षली तवळ थंयच बसून आसल्या शास्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनान अशें चिंतूंक लागले वो कित्याक अशें उलयता वो कित्याक देव निंदा उसारता देवाक इकल्या शिवाय हेर कोणाक पातकां बगसूंक सांगता हे आपणा भितर अशें चिंतात म्हूण जेजू मनान तक्षण जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो तुमच्या मनान तुमी कित्याक अशें चिंतात आरे घराक सांगूंक खंयचें सड सोंपें तुजीं पातकां बगसलीं म्हणचें गे वा बूट आनी तुजें अंतुळणो आनी घे आनी सल म्हणचें तर मनशा पुता संवसारी पातकां बगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां तकून दिंच्याक आरे घराक तो म्हणा लागलो हांव तुका सांगतां उठ तुजें हांतुळण घे आनी चल तुज्या घरा तो उठलो आनी तक्षणच आपलें हांतुळण घेवन जमोन जाल्यार सकाळां उजेर भायर सरून गेलो देवाचें उतर ये वाकणे तुका क्रिस्ता बाबा भयणीनो एक ल्हानसो नियाळ आमी ह्या वाचपाचेर करया आरेगार आरेगार म्हळ्यार कोण आमी गांवांत मनशां आसा त्या मनशाक शेळीची पिडा लागल्या आमी म्हणटा शेळीची पिडा स्ट्रोक आनी स्ट्रोक जाल्ल्या मनशाक एकच ताची एक कूस दावी वा उजवी कूस निर्फळ जाता निश्क्रीय जाता असल्या मनशाक चलोवंक जायना उलोवंक जायना ताचें काम करूंक जायना आजकाल ह्या पिडेत हांव थोडी उक्तां आसले बरें जातात थोडे बरें जायनात एक आरेगार म्हळ्यार ताचें जीवन मागीर आनी एकल्याचेर ओंदून जियेचय तसलें जीवन ताच्या हाता पांयाक बळ ना कित्याक ते निश्क्रीय जातात ताच्या शिरांनी थंयसर मार पडटा आनी असले एका आरेकाराक बाबा भयणीनो जेजू चडशीं तांणी हाडलो हो मनीस आरेच्या पिड्या उबी कश्ट जालो आरेकाराची कूड निश्क्रीय जाल्ली पूण भावार्थ निश्क्रीय जावना आरेकाराची कूड निश्क्रीय जाल्ली पूण भावार्थ निश्क्रीय जावना भावार्थ जीव आसलो भावार्थ क्रियाळ आसलो आनी त्या देखून जेजू सरशी ताका हाडून आयले जेजू सरशी हाडून आयले आनी जेजू सरशी येता आसतना थंयसर ताका भितर हाडूंक आसा जालें ह्या वेळार ताका पाक्याचे नळे काण्ण जेजू आसले कडेन सकला देंवयतात बाबा भयणीनो ही घडी बरो आयच्या संवसारा विशयान चिंत्या आज संसार निश्क्रीय जाला आज सगळ्या संवसाराक मनशाच्या जिविताक एका रितीन आर मारल्या स्ट्रोक जाला कोरोना म्हणली पिडा एका रितीन मनशाक निश्क्रीय केला संवसारांतली चड राष्ट्रां आज लॉकडावनार आसात काम करचे मनीस भितर आसात भलायकेवंत मनीस आज असायक जावन आसात
काल पोर म्हणचे हुशारांतले मनीस आज तुळणार आसात. बरोल्ल्यो इगर्जो खाली जाल्यात. इस्कॉलां बंद जाल्यात. फॅक्टरी बंद जाल्यात. संसार निष्क्रिय जाला. स्ट्रोक मारला. कसलेन कर्ग पळया. बाबा भयणीनो, आरी घराक आर मारल्या वेळार जेजू सरशीं ते हाडून आयले. आनी आज बाबा भयणी, आमी जेजू सरशीं आज हो संसार हाडिसय. कित्याक संसार निष्क्रिय जाला पण भावार्थ निष्क्रिय जावना. आरिगरची कूड निष्क्रिय जाल्ली पण भावार्थ जीव आसलो. आनी ह्या भावार्थान जेजू सरशीं ताका हाडलें. आनी हे आज गरज बाबा भयणी. आज आमी मस्तो जाणां आमच्या घरांनी आसा. आज लॉकडावन म्हळ्यार आमकां भावार्थाक रजा दिवंक ना. मागण्याक रजा दिवंक ना. जेजू क्रिस्त ती आमच्या कितें आमच्या कायद्यांत तेणी आमकां रजा दिवंक ना. भावार्थाक रजा म्हणली ना. आनी त्या आदी करून आज आमकां वेळ बाबा भयणीनो आमच्या घरांत रावून आमी आसा थंयसर रावून सोम्या कडेन सगळो संवसार हाडचो. निष्क्रिय जाल्लो संवसार हाडचो. हार मारलो संवसार हाडचो. कोरोना पिडा सोम्याच्या पांय तळी हाडची. कसलेल्या मनशा पांय सोम्याच्या पांय तळ हाडचें. हें काम आज देवान आमकां दिलां. आनी त्या आदी करून बाबा भयणीनो सगळो संवसार निष्क्रिय जाल्लो संवसार जेजूच्या पांय तळी आमी हाडया. दुसरें भावार्थ पळोवन त्या आरिगारचो भावार्थ पळोवन जेजून म्हळें, पुता तुजीं पातकां तुका बक्षली. बाबा भयणीनो, भावार्थ आमकां सरसंगतीनी गरजेचो. फाल्यां कितें जाता आमच्या जिवनान, परवां कितें जाता आमच्या जिवनान. कोणाक ही पिडा फाल्यां येता, कोणाक येना. फाल्यां आमच्या कुटुंबांत कितें जाता. कोण ग्रेस्तांतलो दुर्बळ जाता, कोण दुर्बळांतलो ग्रेस्त जाता. मनच्या जिवितांत कितें जाता सगळें आमी कोणी नेना. हे आमी उडास दवरया. पूण एक मात्र आमकां गरज बाबा भयणीनो, जावं ती आमी दुर्बळे, जावं ती आमी ग्रेस्त, जावं ती आमी पिडेस्त, जावं ती आमी भलायकेवंत, जावं ती आमी भितर आसां, जावं ती आमी भायर आसां, जावं ती गांवांत आसां, जावं ती परगांवांत आसां, आमी सोम्याच्या हातांत आसां. सोम्यान आमकां रचलां. ह्या संवसारांत बाबा भयणी तुवें आनी हांवें कोणी येताना हाडूंक ना, वेताना व्हरूंकय ना. जिवीत देवान दिल्लें. ह्या संवसारांत आमचें अस्तित्व देवान दिल्लें. जें कितें आमचें घरदार देवान दिल्लें. आज आमकां दिल्ली भलायकी देवान दिल्ली. आनी ह्या संवसारांत येताना सगळें आमी सोडून येतले. देवा सरचें आमचो जीव केल्लें बरें वायट आमी करून घेवन पाटी वयतले. त्या देखून बाबा भयणीनो, आमचो भावार्थ आमकां मस्त गरजेचो. त्या देखून आमी पोंजरांत पळयता जेजूचेर भावार्थ दवरलेली, जेजूचेर विश्वास दवरलेली सगळीं बरीं जालीं. कोणूच खाली फाटी वचोंक ना. 12 वर्सां रक्तासवंत पिडेन कश्टांची स्त्री जेजू लागीं गेली, ती बरी जाली. 30 आनी 8 वर्सां पिडेन आसलो तोय एक आरिगार जावन वचलो, तोय बरो जालो. तर बाबा भयणी, जर तर जेजूच्या उतरां मेल्ले जिवन जाल्यात, पिडेस्त बरे जाल्यात, पातकी देवा ती फाटी भरतल्यात, तर म्हजें तें कित्याक तें आसात. त्या देखून आज आमचो भावार्थ घट करया. सगळ्या संवसारा पासत मागया.
तिसरें बाबा भयणीनो पुता तुजी पातकां तुका भोगसली आरे गार कित्याक तो हारीच्या पिडेन संपटलो भविष्या ह्या मनशाच्या जिवितांत कितिंगी ताका थोडें टेन्शन आसलें जायचोय कितिंगी ताका एक भविष्या अपराधी मनोभाव आसलो जायते अंतस्करणाची कांतवणी आसली जायते आनी त्या लागून त्या टेन्शना लागून ताची BP चडली आसतली आनी तो ह्या पिडेक बली जालो आसतलो बाबा भयणीनो मनशाक आमचे ती केदळा पाताक आसा समाधानान आमकां जिवंक सोडिना पाताक आमचे ती आसता आमचेर नंजी बरोवल्या एका कांट्या बरी समाधानान आमकां जिवंक सोडिना भलायकेंत आमकां जिवंक सोडिना मनशाच्या वायट खोट्या जिणये वरवीं मनशाच्या खोटेपणा वरवीं आमी वायट मागोवन घेता भविष्य आज आमी चिंतीची देवान संवसारार एका रितीनी पिडा धाडल्या आमच्याच बऱ्याक कोणना मनशान फाटी परतोवच्या खातीर पवित्र पुस्तकांत जायतीं घडितां आसात लोक देवाक विरोध केलो इस्रायल परत देवाक विरोध केली तांचे मदें देवान विकाळ सोरोप धाडले आनी तांकां देवा ती फाटी हाडली जायते पटी पातक केल्ल्या वेळार देव तांकां एक रितीची शिक्षा दिता निनेवेच्या लोकांक देव सक्त ते नाश करतलो म्हण सत्राय दिता आनी तो लोक प्राजीत करता आनी फाटी येता भावा भयणीनो आमचें पातक देवातून आमकां पयस करता म्हणल्यार उडास्त वर्या पातक आज मनशाक देवातून पयस करता अहंकार आनी गर्वे करता आज हो संवसार एका रितीन भावा भयणीनो म्हूण पातकी जाला मनीस आज शिकलो अतिबुद्धिवंतान केल्ली पातकां देवा मुखार चड जाल्यांत मनीस आज देवाक लेखिना आपल्याच वाटेन मनीस वेतेस आसा आनी आज जर मनीस पातक वळखलो पातक रडना जिवीत बदलिना भविष्या असली मारेकार करगां आनी की मनशाक येतली ही आमी उडास्त वरया देवान आमकां वैक दिला वेळ पातक रडोवंक जिणी बदलोवंक देवा ती फाटी येवंक चवथें बाबा भयणीनो जेजून ताका म्हळें उठ आनी चल जेजून ताका बरो केलो जेजूक सगळ्याचेर पदवी आसा जेजूक आमच्या आत्म्याचेर पदवी आसा कुडीचेर पदवी आसा संवसाराचेर पदवी आसा रस्त्याचेर पदवी आसा वायट खोट्या शक्तीचेर पदवी आसा कोरोना पिडेचेर पदवी आसा जेजूक त्या देखून आज आमी भावार्थान मागया जेजू कडेन ह्या पिडेंतले निवार जेजू आरे घरा तुवें सांगलें उठ आनी चल आज सोम्या तूं ह्या कोरोना पिडेक फर्मान दी चल ह्या संवसारांतली जेजू तुवें तें करूंक साध्य आसा आमी मागया ते जेजू कडेन सगळो संवसार आज ह्या कोरोना पिडेच्या ह्या पासांतल्यान भायर येवं दी मनशाक उडो ह्या कर्गांतलें सुटका जोडून दी आनी मनशा कुळाक बरी भलायकी देव पावो करून दी शांती समाधान आमकां पावो करून दी म्हणून बाबा भयणीनो पदवेदार सोम्या लागीं आमी मागया एक घडी पोर आमी आतां आमच्या पातकाचे बोगसाने जोडया बाबा भयणीनो पातक रडा जिणी बदला म्हण जेजूनच सांगलां लोका शोभांजल अध्याय 13 जेजू आमकां सांगता ती आपुरबाची उतरां एक घडी भर आमी उडास करया बाबा भयणीनो जेजू आमकां एक सत्राय दिता एक घडी भर ही उतरां आमी उडास करया 13वो अध्याय लुकाचो वांचेल जेजू सांगता त्याच वेळार ती आजारांतल्या पैकी ज्यांनी तोड्या गलिल्या घरांची खबर सांगली तांची बलिदानां भेटून आसतना पिलातान ताका जी विशीं मारयल्या ती विशयान ती खबरी आनी ताका जाप दिवन तो म्हणा लागलो त्या गलिल्या घरां प्रास कितें कसलें भोगूंक मेळ्ळें तांकां तसलें भोगूंक मेळ्ळें हेर समेस्त गलिल्या प्रास ते पातकी म्हूण चिंतात काय बिलकूल न्ही
पातक रडून तुमची जिणी बदलल्या करीत तुम्ही तांचे बरीच जातल्यात. वय बाबा बहिणीनो, जर आज आमी आमचे पातक वळखना, जर आज आमी पातक रडून जिणी बदली ना, आमी नाश जातले, आमी देवातून पयस वेतले, देवाच्या आदारा म्हणे आमकां जिवंक जायना. एक घडी बोर आमी खाळसांत तावन आमचे पातक रडया आनी देवाची काकुळटू ह्या घडी आमी मागया. पयल्या सुवातेर बाबा भयणीनो, विविध रितीची पातकां हांव तुमचे मुखार दवरतां. हर एक वर्गाचें पातक जाल्या उपरांत आमी देवा कडेन मुनिया सुमया आमकां बक्षी म्हणून आमी गिता रुपार आमी सुमया कडेन बक्षाने मागया. आमी पातकी सोम्या तुजी खाकोळ मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. एक घडी बोर आमी उडास करया. कुटुंबाचें पातक, कसलें कुटुंबाचें पातक. बाबा भयणीनो, देवान आमकां कुटुंब दिलां. त्या कुटुंबांत मालगडे आसात. ह्या मालगड्यांनी आमकां जीव दिल्लो आवय बापायांनी. आमच्या मालगड्यांनी कुटुंब केल्लें, आस्थानी केल्लें, कुटुंबांत आमी जियेता. पूण आज आमकां जीव दिल्ल्या आवय बापायक, आमच्या मालगड्यांक आज आमी कितल्या जणांनी दुखोवंक ना. कितलीशी आमची मालगडी आज आसऱ्यांनी आसात, प्रायवंताच्या घरांनी आसात. भुरग्यांक आवय बापायचो मोग करूंक पुरसत ना. ती जड जाल्यांत, जड जाल्यांत. 9 म्हयने वयली आवय आज भुरग्यांक जड जाल्या. काही लोकांच्या घरा बगलार वतांत गळून कश्ट काडलो बापाय, हात पाय झुरिल्लो, आवय भुरग्यांक जड जाला. मारेकार पातक, खंयसर मनीस जल्म दिल्ल्या दातारांक वाटेर घालता, कश्टार घालता, दुकां काडटा, तांची दुकां गळयता. मारेकार पातक बाबा भयणीनो, कुटुंबाचें पातक. आज दादलो आनी स्त्री, देवान जें जोडिलां तें मनशान मोडून राय म्हणटा देवाचे उतर. देवान जोडलेली अल्तरी मुखार येवन भासतिल्ली दादलो आनी स्त्री आपल्या स्वार्थाक लागून मोगाचें बांद सोडून एकामेका विंगड जावन जियेतात. डायवर्स, कसलें लग्नाचें जिवीत. कितलीशी आवय आज बापाये कडेन आवये कडेन भुरगीं कयंगी, भुरगीं वाटेर पडटात. घरांत मोग ना, लढाय झगडे कुटुंबांनी. मोग करूंक देवान जोडी केल्लें, आज दुस्मानकायेंत खाजारी जोडीन जियेतात. वायट इश्टगते बाली जातात. काजारी विश्वास पण मोडतात, दिल्ली बास पडनात, हेरांचो संगत पण करतात. ह्या रितीन देवाक आनी आदरल्या आपल्या सांगत्याक अविश्वासघात करतात. हे कुटुंबाचें पातक. बाबा भयणीनो, गर्व आनी अहंकार असलें तांचे ती बरोवन गेलां. आनी त्या देखून बेसाचे कैदे पडून तांकां कश्ट जाता. असल्या कुटुंबाच्या पातकां विरोध आमी देवा कडेन बक्षाने मागया. कितलेशा कुटुंबांनी आज आवय बापेक वाटेर घाला. भुरग्यांक आज आमी पळोवती लक्षात दिवंक ना. आमच्या जिवितांत आमी सुकोवन पडल्या, कुटुंबाच्या जिवितांत सुकोवन पडल्या. बाबा भयणी, देवाक आमी दुखयलां, खेदळां, आमी दिल्ली बासात पाळोवंक ना. देवाच्या जाग्यारच्या आवय बापायांक मार्गार वाटेर घालां, तांकां दुखयलां, तांची दुकां काडल्यांत, तांकां खंतीर घालां, बेजारान घालां, तांकां ओळू वळयलां.
देवा या पातका विरोध आम्ही बक्षाने मागल्याशिवाय या पातकाचो दोष आम्ही काढल्याशिवाय भाऊ बहिणीनो देवा मुखार आम्ही नीती जाऊ नीतीदार जाऊ जायना आम्ही देवाकडे बक्षाने मागया आणि सांगया आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकळूत मागता सकट भाऊ बहिणीनो बक्षाने मागा देवा लागी या कुटुंबाच्या पातकापासून मागा म्हणया परत परत आम्ही सांगता म्हणया आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकळूत मागता एक परत निर्धार करया कुटुंबाच्या पातका विरोध आम्ही किती आम्ही चूक केला सोम्या बक्षाने मागता आमच्या कुटुंबात आमच्या आवय बापायक आसता मान दिलेले आमच्या काजार दिल्या आम्ही हात धरल्या गोवासो भायरसो मोग करतले विश्वास पण आम्ही मी जियेतले बेसाच्या कायद्या प्रकार जियेतले म्हणे मी भास्तीन परत आम्ही म्हणया आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकळूत मागता दुसरें बाबा बहिणीनो भावार्थाचें पथक भावार्थाचें पथक देवान आमकां जिवीत दिला देवान आमकां रचला देवान आपलो जीव आमकां दिला देवान आपल्या सारके जे सुरपाचे कर रचला आनी आमी तसो मोग करच्या खातीर देवा तुजे एकाच देवाचो सरेस्पर देवाचो मोग कर म्हणटा देवाचें उतर आज आमी देवाचो मोग केला आगे संवसाराचो मोग केला आज मनीस देवाच्या मोगाचा पयसो न विसरून संवसाराचो मोग करता वस्तूचो मोग करता पैशांचो मोग करता आज मनीस देवाची अलक्षा करता देवा खातीर वेळ ना मनशाक देवा खातीर वेळ ना मिसा घेवंक वेळ ना मागणी करूंक वेळ ना तेर्स करूंक वेळ ना घरांत आमची मागणी मोठवी जाल्यान मोठवेपणाचो देवसार आमच्या घरांनी रेगला मोठवेपण मिसांत मोठवेपण शर्मावांत मोठवेपण आमच्या तेर्सांनी मोठवेपण आमोरेंत मोठवेपण मागण्यांत ना आमकां एक आज घरांनी मागण्याक वेळ ना टीव्ही मोबायलां हिंच भरल्यांत खंय देवाक जागो आसाय कुटुंबांत भाऊ भयणीनो देवाच्या धनीपणाची मनशान अलक्षा केल्या आस्त बुद्धीक सर्वस्वला पयशे आस्त बुद्धी पुंजावचे 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 असल्या पातकाक आमी भले जाल्या आमकां ना कुमसार तोड्यांक ना मामीस ना रेतीर ना आमकां भक्तीपण देवात आमी पयस जाल्या बाबा भयणीनो रसल्या देवाक आमी अपमान केला रसल्या देवाक आमी पयस केला जीव दिवच्या देवाक आमी पयस केला मोग करच्या देवाक आमी पयस केला आमच्या घरांतलो ताका भायर गेला आज आमच्या घरांत त्या देखून करगां येतात काळो के तेच आसा संवसारार असलें कर के तेच आसा भाऊ भयणीनो कित्याक आज संवसारांत देवान मनशाक पयस ताटला मनशाक देवान पयस ताटला आज संवसारान देवाक मनीस जागो दिना असल्या आत्मना खातीर देवा कडेन आमी बक्षाने मागया भाऊ भयणीनो बक्षाने मागया देवा विरोध केल्ल्या सुखी खातीर आमी बक्षाने मागया आनी म्हणया आमी पातकी सोम्या तुझी काकळूत मागता आमी पातकी सोम्या तुझी काकळूत मागता एक देवा कडेन आमी सांगया सोम्या आमी पाटी येता सोम्या येतो आमच्या घरांनी तुका मागणी जागो दिवंक ना मागणी करूंक ना तेर्स ना मिसा तुम जेजू आसता तुका आमी जागो दिता आमच्या घरान जेजू जागो तुका पयलो जागो नाही ती आस्त बुदीक नाही ते भांगर शिंगर नाही तो दुडू नाही ती माती सोम्या ते आमकां नाका सोम्या हे आमी व्हरून न्हू बगार जेजू आमच्या कुडींतलो प्राण तुटतना जेजू तुजे ते आमी येतले हांव जेजू तूं आमकां सर्वस्व ह्या संवसारांत कितें म्हणल्यार आमचे पुरो सोंड वेतले हांव सोम्या आमकां ती सकत आज आमी निर्धार करता जेजू हे पातक बावार्थाचें पातक आमी पयस करता बाबार्थ आमी फळटले बाबार्थान जियेतले हांव सोम्या तुका भास्तीन आमी सांगता परत म्हणटा हांव सोम्या आमी पातकी सोम्या तुझी काकळूत मागता आमी पातकी सोम्या
तुझी काकृत मागता. तिसरें जावन सभाव भिन्नो सडिळायच्या जिविताचें पातक. सडिळाई मनशा जिवितांत सडिळाई भरून गेल्या. मनीस आज देड घेवन पोटा खातीर जियेता. देड घेवन पोटा खातीर जियेता मनीस. मनशाच्या जिवितांत सडिळाई, लैंगिक सडिळाई. आज मनशाक मनीस मनजा जावन गेला. कुडीचो गौरव ना, एन्जॉयमेंट, गम्मत, लैंगिक सडिळाई. बेसाचो संबंध तुटला. कोण कोणा उठूची येता. कुडीचो दुरुपयोग, अनैसर्गिक बाबा भयणीनो, अननॅचरल लैंगिक विधान, असली संस्कृती मनशात बरोवन गेल्या. मनीस अनैतिक संबंध बरोवन गेल्या. संसारात या दिशेन वता. कोण कोणा उठूक जियेता. लिव्हिंग रिलेशनशिप कशें देव सोसून काण घेतलो. जेन्ना मनीस देवाच्या मौल्या मान दिना. सांपौल म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 16. तुमची कूड देवाचें पवित्र मंदिर पूण तुमी नेणात गे. असल्या कुडींत भावा भयणी मनीस जर तर आपलो संतोष सोडता, देवातून तो पयस वेता, कुडीचो दुरुपयोग करता, देवाक आज कितलें दुकाना. गम्मत मारया संस्कृती, सोरो, आमाल, आमची कार्य दळबारांची शो हे देवाक मिस वता. एका वाटेन मनशाक जेवंक खावंक ना, पूण आनी एका मनीस कुर्शीन मनीस बी बाडता, आपलो दळबार दाखयता. ह्या संवसारांत मनीस असलो तरबेत करून ह्या रितीन जियेत आसतना बाबा भयणीनो देवाक दुखना. देवान दिल्ली कूड मनीस आज अर्थ कुरे ना माणसुकीचे नेसान नेसून आपलेच कुडीक अपमान करता. सडिळायच्या जिविताचे पातक भाऊ भयणीनो, मारेकार पातक आज देवाक दुखयता. देवा कडेन आमी बोगसाने मागया. आज असल्या पातकांत बोगसाने मागून मनशान खऱ्या जिविताक फाटी येवचे खातीर आमी मागया. आनी सोम्या कडेन आमी म्हणया, आमी पातकी सोम्या तुझी काकृत मागता. आमी पातकी सोम्या तुझी काकृत मागता. सौतें बाबा भयणीनो माध्यमाचे पदार्थ, माध्यमाचे पदार्थ आज मनशाक मोबायल, टीव्ही, इंटरनेट यांचं सर्वस्व जाला. भुरगे आतां ओड म्हणशेर मोबायलाचेर, सकाळी उठून न्हिदता म्हणशेर मोबायलाचेर. मोलादीक वेळ देवान दिल्लो मोबायलाचेर, इंटरनेटाचेर, टीव्हीचेर. इश्टगत, वायट इश्टगत, फेसबुक फ्रेंडशीप, घंटे गटले मोबायलाचेर करसूनचे, घंटे गटले व्हॉट्सअप चॅटिंग. असले चॅटिंग वरवीं मोलादीक कामाचो वेळ बी बाड, मोलादीक कुटुंबाच्या संगतपणाचो वेळ बी बाड. घोव बायलेक सांगता उलोवंक पुरसत ना. आवय बापूय भुरग्यांचें तोंड पळोवंक वेळ ना. भुरग्यांक आवय बापूयचें तोंड पळोवंक वेळ ना. एकामेका खातीर सांगतपणाक वेळ ना. सांगता बसून जेवंकी ना. एकलो मोबायल काडून गेलो थंय गेलो, आनी एकलो मोबायल काडून गेलो थंय गेलो. घरांत 4 कुड्यांनी 5 कुड्यांनी 5 जाणां मोबायल काडून घेवन. खंयसर आसा संगतपणू, खंयसर आसा कुटाम, मागण्याक वेळ ना. मोबायल काडून घेवन गेलो जाल्यार मागणी नाका ताका. मिसा जेवणारी मोबायल काडून घेवन भायर वचचें. देवाक सोंसता, देवाक सोंसता. बाबा भयणीनो देवाक कंडिसांनी दुखयता. ह्या पथकांतून आमी बोगसाने जोडया. सगळो संवसार बाबा भयणीनो ह्या पथकांतून भायर येवन दी. आज आमी ह्या पथकांतून भायर येसय. आमी मनशांनी देवा कडेन देवा पिडा आमचे तान काड म्हूण मागचे न्ही. पयल्या सुवातेर आमची आत्मीय पिडा आमी गूण करीचे, तांतले भायर येचे बाबा भयणीनो.
देवसाराक आमच्या काळजान दवरून देवा गूण कर म्हणून आमी म्हणूंक जायना. पयल्या सुवातेर आमच्या काळजान तो देवसाराक धांवडवया आनी मागया देवा कडेन सांगया. सोम्या आमकां ह्या माध्यमाच्या पातकांतल्यान भुगशी ह्या गुलामपणांतल्यान भायर म्हणून आमी मागया आनी म्हणया. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता. भाव भयणीनो, 5वें जावन आसा सामाजीक पदार्थ. सामाजीक पदार्थ समाजांत मनीसान न्याय करता. समाजांत मनीस दगलबाज करता. समाजांत मनीस वायट खबरो करता आनी एकल्याचें नांव पाड करता. जिवे मनशा जिवेशी मारता. जिवेशी मनीस मुखार पडकिरो करता. जिबेच्या पातकरी मनीस हेरांची काळजां पापशिता. हेरांच्या जिविताची देसवाट करता. हेरांची कुटुंबां तीन तिरकूट करता. सामाजीक पातक अनीत भ्रष्टाचार. एकलो आनी एकल्याक सकला घालून एकलो वयर येता. भ्रष्टाचार ब्लॉस दिवन आनी एकलो आपलें काम करून घेता. पक्षपात, सगळ्यांनी पक्षपात. राजकीय क्षेत्रांत पक्षपात, सामाजीक क्षेत्रांत पक्षपात, ऑफिसांनी पक्षपात, धार्मीक केंद्रांनी पक्षपात, फिरगजांनी पक्षपात, हर एका सत्सरांनी पक्षपात आमी पळयता. मनशा मदें थरभेद, दोबलो आनी ग्रेस्त म्हणलो अंतर. एकलो गुडसुलांत जियेता आनी एकलो बंगल्यांत जियेता. एका घरा एका कुटुंबांत 8 जाणां जियेतात, पूण आनी एका घरांत 8 कुडांनी 2 जाणां जियेतात. भाव भयणीनो, कसलो अंतर. लूट आपलेस, जाग्याचो आपलेस, पयशांचो आपलेस असलें पातक मनशाक भाव भयणीनो मनशाक हे वायट करता. निर्लिप्तपण पडोवन वचोंक ना, शेजाऱ्यान अशें पडोवंक ना आनी एकल्याचें पडोवंक वचना. शेळमोडाय मोडें, शेळें मोडें. मनीस मोडें जावन गेला, आसून जिवनांतले बरी जाला. सामाजीक जबाबदारी मनीस पाळिना. सामाजीक पातक ह्या पातका वरवीं हा सगळ्या संवसारांत भाव भयणीनो हा सगळो संवसार गायला, पापसाला. ह्या सामाजीक पातका वरवीं मनशाची जी विधीबाळ जाला. देवा कडेन आमी बक्षाने मागया. सोम्या ह्या सामाजीक पातकांतल्या आमकां बक्षी. समाजांत आमी केल्ल्या वायटां खातीर आमकां बक्षी. समाजांत केल्ल्या अन्याया खातीर बक्षी. समाजांत केल्ल्या आमी हेरांक दिल्ल्या कश्टां खातीर आमकां बक्षी. समाजांत थरभेद केल्ल्या खातीर आमकां बक्षी. ह्या सर वायटां खातीर आमी बक्षाने मागून आमी म्हणया. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता. आनी आखरेचें भाव भयणीनो, सोवें धार्मीक जिविताचें पातक. धार्मीक जिविताचें पातक. देवान भाव भयणीनो ह्या सकांक आनी धार्मिकांक विसरून काडला आपल्या वावरा खातीर. देवान विसरून काडला आपल्या शिसांक वसा म्हजे बरी जाया पवित्रपणा खातीर, भाग्यवंतपणा खातीर, सोम्याक साक्ष दिवचे खातीर. पूण भाव भयणीनो आज धार्मीक जिवितांत सडिलाय भितर आयल्या. धार्मीक जिवितांत आज अविश्वासीपण बरोवन गेला. धार्मीक जिवितांत कितलेशे कडेन आपले कायदे पाळूंक ह्या जाग्यांनी धार्मिकांक सुकोवन पडटात. धार्मीक जिविताची कितें कायदे पाळूंक अलक्षां दाखयतात. संवसारी संगतीक आज धार्मीक जिवितांत पळया संवसारी खातीर संवसारीक ते वेळ जायते फावटी आमकां कुमसारा बसूंक मेळना, मागण्याक मेळना, अत्पीक संगतीक मेळना. आज एका रितीन ह्या जाग्यांनी धार्मिकां सामाजीक सेवेक वेतात घे म्हणलें एक तरेचें भेव उपसून येता. भाग्यवंतपणाच्या जिविताक आपयलेलीं केन्ना सुकून पडटात. देवाक तें दुखता. आज धार्मीक जिवितांत ती पयशांची आशा, मागण्या जिविताची अलक्षा, आधुनिकपणाचे गुलाम जमचे धार्मिकान ह्या जग
ग्रेस्त दुबलो म्हणलो तरबेद तांचे ती दिसून येत असतना भाव भयणीनो सेवा आनी त्याग हाची निर्लक्ष्य चलत असतना कंडिसावनी देवाक दुखता ह्या पथका बसत बक्षाने मागया सर्व याजक आनी धार्मिकाच्या पथकां बसत आमी बक्षाने मागया देवांत आपयले याजक आनी धार्मिकां देवान विचून काडलेले बेसपू आनी एक धार्मीक व्यक्ती देवाचे मनीस जावं दी किती तांचे वरवीं पातकां जाल्यां जाल्यार ताजे खातीर बक्षाने मागया आनी त्या सोम्याची काकूळट मागया सोम्या तुवें आशिर्वादीत केले अभिषेक केल्लेले तुज्या त्या अभिषेकपणाच्या पवित्रपणान जीवको सोम्या ताका कृपा दी म्हूण मागया आनी म्हणया आमी पातके सोम्या तुजी काकूळट मागता आमी पातके सोम्या तुजी काकूळट मागता भाव भयणीनो ह्या सर पातकां ताणें बक्षाने खंडी जावनी मागलें आमचो देव आमची काकूळट करतलो ह्या आरिकाराक झिजून म्हळें पुता तुजी पातकां तुका बक्षली पयलें तुजी पातकां तरी बक्षिल्ली ताका नितळ केलो आनी उपरांत ताका म्हळें पुता तुजी पिडा तुका तूं उठ आनी सर म्हणें भाव भयणीनो आमच्या पातकाचे आमी बक्षाने मागलां संवसाराच्या पातकां खातीर बक्षाने मागलां आतां आमी भलायके पासत मागया प्रत्येक रितीन मागया भाव भयणीनो ह्या पिडे वरवीं आज कश्ट जाल्ल्या पासत मागया पयल्या सुवातेर भाव भयणीनो कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्ल्या पिड्यास्तां खातीर मागया दिसांनी दीस हर एक दिस ही पिडा विस्तारून येता हर एक दीस सोडून येता कितलेशेच जाग्यांनी की सील डावन जाता लॉकडावन जाता येत आसात रेड झोन सोडून आसात आमच्याच गांवांत अमेरिकांत लाखांनी लोक भाव भयणीनो बली जावन आसा इटलींत पिडे आनी हेर गांवांनी कितले ह्या जगपर्यंत मरण पावल्यात ह्या कर्गा वरवीं आज आनी लोक ही पिडा विस्तारून आसा नियंत्रणाक येवना मागीर आमी सोम्या कडेन सोम्या ह्या पिडेचेर नियंत्रण हाड जेजू तुजी कृपा दाखय जेजू तुजो हात उबार संवसाराचेर तुवें जर तर सोम्या संवसाराचेर हात उबारलोय ही पिडा नियंत्रणाक येतली जेजू तुका मात्र अधिकार आसा ह्या पिडेचेर तुका मात्र ती सकत आसा कित्याक तूं सोडवणदार ह्या संवसारांत त्याच खातीर आयिल्ली पिडेचेर जैत व्हरोंक गो कालवारीच्या दोंगरार जेजू तुज्या मोरणा मारी पात तुवें जैत सोडलें जिवंतपणा मारी पात तुजे अधिकार तुवें दाखयलय सोम्या आज सगळ्या मनशा कडेचेर आशिर्वाद घाल कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्यार सर पेडेस्तांचेर तुजो हात उबार आनी तांची पिडा गूण कर जेजू तांकां आमी तुका समर्पिता आनी तांचे बसत आमी मागता सगळे आमी पिडेस्तां खातीर मागया सगळ्या कोरोना पिडेस्तां खातीर संवसाराच्या कोणशा कोणच्यान असल्या आमच्या गांवांत भायर गांवांत हर एकल्या पिडेस्तां खातीर आनी क्वारंटायनांत आसल्या खातीर हर एकल्या खातीर देवान ताका राखचे खातीर देवान ताका सांबाळचे खातीर ही पिडा पयस करचे खातीर ह्या पिडेक देवान खान उडोवचे खातीर नितळ करचे खातीर भाव भयणीनो आनी सोम्या कडेन मागया आयक म्हजे मागणे सोम्या देवा उधार काडीस दोन दे म्हाका आयच्या दिसा भाव भयणीनो मागीर आमी आतां कोरोना पिडेस्ताची साखरी करतल्या खातीर डाक्टर आनी नर्सां खातीर मागया जिवाचे रिस्क काण घेवन ती सेवा करतात खंयच्याय घडये तांकां पिडा लागीं येत थोडे दिसा आदी म्हाका फोन आयिल्लें फादर आमचे बसत मागा म्हजी पतीन एक नर्स तिका प्रत्येक तरान नर्सां त्या कोरोना पिडेस्ताच्या वॉर्डान गेल्लें आनी तिकाय कोरोना सुरू जाला फादर म्हाका तिचे बसत बरें जावचे बसत हांवें मागता म्हळें आतां थोडे दिसा आदी खबर मेळ्ळी परस ती बरी जाल्या म्हणून सोम्या जेजू आज हे सहर पिडेस्तांत तांची साखरी करच्या डाक्टरांक आनी नर्सांक जेजू तुका भेटोवन दिता तशें त्या पिडे खातीर घरांनी वेतल्या ती आशा कार्य करता आनी कितें सक्कड काम करतात ती सगळ्यां जेजू तुका समर्पिता आपल्या कुटुंबाचो नुकुटपाचें रिस्क घेवन जिवाची रिस्क घेवन भुरगेपणाची रिस्क घेवन जेजू ती आनी एकल्याच्या जिवा खातीर त्याग करता सोम्या सेवा करतात जेजू तुजें रूप जावन
तुझे रूप जावन येता सोम्या असल्यांक बाचाव कर तांकां राख तुझ्या अमोलेक रक्तान तांकां अभिषेक कर जेजू तांकां सांबाळ आनी तांकां सुटका दी सोम्या तांचे पासून आमी मागता आयक म्हजें मागणें सोम्या देवा उद्धार काळी सोंदे म्हाका आयच्या दिसा मागया भाऊ बहिणीनो आमच्या सरकारा पासून पोलीस अधिकाऱ्यांपासून पोलीस वर्गापासून आनी अधिकाऱ्यांपासून रात आनी दीस राष्ट्र उरोवच्या खातीर ह्या पिड्यान तावन सुटका दिवच्या खातीर भाऊ ती योजना ती घालून आसात रात आनी दीस म्हणले बरी ह्या हर एका ह्या पिड्यास्तांक ह्या रक्षण दिवच्या खातीर तांचो तो जीव खर्चितात तां प्रत्येक रितीन कितलीशीं जाणां ह्या सेवेंत आसात सोम्या तांकां राख व्यापारी वर्गा खातीर जेजू राख आनी तशेंच नसताक सांपडलेल्या पासून माग जेजू मागता हांव जेजू सोम्या तुज्या पवित्र सक्तीन जेजू तांकां सुटका दी आज कितलोसो लोक लॉकडावनार आसा जेजू जेवंक ना कामेली सरदार शिरकला तांच्या गांवाक वचूंक येना कितलीशीं जाणां आसल्या कश्टान सांपडल्यान जेजू तांकां तूं आदार दी सोम्या ताका सकत दी आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांक हो सरकार चलयतल्यांक राष्ट्रा खातीर कितें गरजेची योजना मांडून हाडूंक कश्टाच्या वेळा लोकांक कितें जाय जें म्हणून समजून घेवन करूंक जेजू तांकां सकत दी अधिकारी वर्गाक निस्वार्थी तरान करूंक जेजू बोळ दी खंयच्या तरेचो लोणचे खंयचे तरेचो प्रभाव घालिनासतना सोम्या निस्वार्थी तरान तांणी काम करचे खातीर जेजू तांकां सकत दी सोम्या कश्टांत असल्यान तूं पाव कोणा जेवंक ना कोणा उर्बी ना जेजू तसल्यांक जेजू निस्पुर्दो ग्रास दी बऱ्या मनशा मारी पात आज तांकां इल्लेशें पोटाक जाय पुरतें खण जेवण जेजू उदक सून दी सोम्या 5,000 लोकां तूं ददोशी केल्लो सोमी केदिंगस मनशा उपाशी पडूंक सोडिनाय सोम्या तांची काकुळट कर ह्या खातीर तांकां आमी समर्पित आनी तुज्या लागीं मागता जेजू आयक म्हजें मागणें सोम्या देवा उद्धार काळी सोंदे म्हाका आयच्या दिसा मोगला जेजू आज आमी मागता प्रत्येक परगांवांत असल्या खातीर आमच्या सुकुटुंबाची आमच्या पिरगतीची आमच्या देशाची आमच्या गांवची कितलीशीं जाणां परगांवांत आसात जेजू तांकां पाटी येवंक जायना विमानांत येवंक आज तांकां खंयचीच वाट ना जाल्या बेगीनच जेजू एक वेवस्था जावन त्या लोकांक कोण कश्टांत आसा तेणी परगांवांतान गांवाक येवंक आपल्या कुटुंबा सांगता मेळोंक थंयसर त्या कश्टांत तांकां सुटका दिवन जेजू तांकां बाचावी दी जेजू तांकां राख आनी सांबाळ व्हर सुटका दी जेजू सोम्या जेजू मागता हांव तुजे लागीं आज प्रत्येक रितीन हे लॉकडावन बेगीन साखेर जावन दी जेजू आमकां खंयसर आमचे बंद पडले इगर्जो उक्त्यो जावं दीत बाबार्थाची काळजां तुज्या बाबार्थान बरोवन दी सोम्या मागणे आनी आराधन तुजे खातीर जेजू सोलोवन दी सोम्या तुका मान जावं दी उगलाप जावं दी घरांनी लोक मागतल्या लोकांक आशिर्वाद दी सोम्या आमच्या घरांनी कितलोसो लोक आज मागण्या घरांनी मागण्या करतात गरज पवित्र सभा केला घरां देवाची बिड्या रांदल्यान जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल सोम्या तांकां सगळ्यांक तुका आमी समर्पिता आनी गायता आयक म्हजें मागणें सोम्या देवा उद्धार काळी सोंदे म्हाका आयच्या दिसा भाव भयणीनो आतां आशिर्वाद घालूंक घेवंक आदी तुमची सगळ्यांची मागणी आतां जेजू मुखार दवरा कोण सगळ्या आराधना त्या वेळार भाग घेतात तुमची मागणी तुमचे तेसावा तुमच्या कुटुंबाक कितें जाय आज जेजूतोन कितें तुमकां बेजार आसा कंत आसा पिडा आसा टेन्शन आसा कितें जेजूतोन मागतात जेजू तुमकां दितलो भावार्था आनी म्हाका सोमी तुमकां निराशी करिना संवसाराच्या कोणशा हर एकला तुमकां जेजू आज आशिर्वाद दिता
जेजूकडे मागा. पिडा शिडा तुमची भेटाया, खंत बेजार आहे भेटाया. ह्या घडीर आमी तुमचे खातीर मागता. प्रत्येक तरान ह्या घडये पिडेस्तां खातीर आमी विशेष रितीने गिदा रुपार आमी मागता. सक्कळ तुमची पिडा शिडा भेटाया जेजूक, तुमचे इरादे भेटाया. आनी हाचे उपरांत हांव तुमचेर आशिर्वाद पवित्र सक्रामेंताचो आशिर्वाद घालतलो. जेजू तुमकां आशिर्वाद दितलो. ह्या घडये मागा, सक्कळ मागा भावार्थान. तुमची काळजां मोना सगळीं कुटुंबा खातीर मागा, तुमच्या कुटुंबांत एका खातीर मागा, परगांवांत असल्या खातीर मागा, तुमच्या जिविता खातीर मागा, भावार्था खातीर मागा. भावार्थाचे धेणे मेळोवन दी. समयान राखून ह्या पेढे वेळार राखून मागा, विश्वासान मागा जेजू कडेन. कष्टा दुखा पिडे शिडे जेजू वायटां चोपडा समया सगळ्या आमच्या कष्टां दुखां वळवळा सगळ्या आमच्या कष्टां वळवळ्यांनी जेजू वारे वादळ तुजेर विश्वास दवरता. जिणयेंत आयला सगळी आमची जिणी तुका भेटोवन दिता. जेजू तुजे बागा आमची काकूर्त कर. कोण ना जाला समया खुर्सावर आमचे खातीर वाळयल्ल्या आमलीक रगत जेजू, ते आमलीक रगत कंत बेजारा अभिषेक कर जेजू आमचे कडेन. ना समाधान आमचे तेच ना समाधान शिवा कंत बेजार आहे जेजू. सगळं काढ. तुझी समजू सकर तुमचं सर्वस्व, तुमचं सर्वस्व तू आमकां बाचाव. तू आमकां जेजू जिवीत दी. तुजे वरी जेजू आज आमी बेसांव खूप बेसांव आशीर्वाद घाल जेजू. वारे वादळ जिणयेंत आयला तुजे बागार कोण जाला जेजू. हालेलुया 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 जेजू. समयान देवाकडे आशीर्वाद कर. तुझे पवित्र त्या घडये जेजू आमी तुका समर्पिता. सगळं सगळ्या संवसारांत एका मनशाक जेजू तुका समर्पिता. एकला कष्ट जाल्या मनशा भेडेस तांकां तकरी करतना जेजू कष्टा वळवंत जेजू सगळा तुझे दैवी सगत जेजू संवसारांत हर एकला जे वाळय तुझ्या आमले रक्ताचे सगत जेजू वाळून तुझ्या पवित्र आमले रक्ताचो अभिषेक जावन तुझ्या पवित्र शक्तीन जेजू सक्कड हर एका बायट आनी कोट्या शक्ती सुटका दी जेजू. आनी सगळं आरोग्य दी जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. भाऊ भयणीनो, समयाचो आशीर्वाद जोडया. जेजू आमच्यार आशीर्वाद घालता. तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या रियेकराचेर. ह्या आराधनांत तुमी भाग घेतला. इतलो वेळ तुमची मागणी सगळी समया मुखार दवरल्यान. ह्या दिसांनी खंयची बेजार आहे तुमची आली सगळी जेजू पेटयला. ह्या घडी जेजू तुमच्यार आशीर्वाद घालता. त्या समयाचो आशीर्वाद घेया. भावार्थ घट करा. धैर्याची येया. कांय भियेनाका. जेजू तुमच्या समय आसा. कष्टां भिवचे नाका. आमी धैर्यादीक जावया. समयाची शिपाय आमी भिवचे नाका. जेजू आमच्या संगात आसा. आमच्या खातीर जेजू उंड्या रुपार आसो. सांगात पण दिता. देखून धैर्याची येवया. खंयच्या कष्टां भियेनासतना समया आमकां जिवंक धैर्य दे म्हूण ताचो आशीर्वाद घेवया. Sacramenta Sastranama Koroya Purvilya Tyaropa Bodla Novioriti Adarya Solvon Vecha Askat Vishvya भावार्थाचे बळदेव्या जशे बापा तशे स्फुरता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी
ससा एकाच ताळ्यान सीता दोघांच्या स्मिरिता समास मीरा वार्ता आमेन. प्रार्थूया. हे देवा विजय सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टों सोडास तू आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणीच वर्षदान समचे ती आमी बुगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक मान करूंक आमकां दयन फावो कर. जो जितान राज करताय ससनाच्या ससना. भाव भयणीनो, तुमच्या तुमच्या घरांनी हे आराधन ह्या घडये तुम्ही भाग घेत असताना थंयच दिंबियर पडा आनी सुम्याचो आशिर्वाद घेया. कष्टा दुखा पिडे शिडे वायटान सपडण वळवळ नासाव वारे वादळ चिणयेत आयला तुझे बागार कोण ना जालो. बाबा भयणीनो, तुमचे सर्व पासत आमी विशेष रितीन मागता. दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन आनी डिवायन वर्ड TV हांच्या सहभागित्वाखाली आराधन आमी तुमच्या खातीर हांगासर चलयलां. तुमचे पासत ह्या बजाल इगर्जेंतावन आमी मागलां. सदांच तुमचे पासत मागतेले. तुमच्या खंयच्याय कश्टा वेळार आमी तुमच्या सांगात आसा. हाच्या उपरांत कन्नड आराधनी आमी करतले हांव चलयतले. हांव कोणाक कन्नडांत कोंकणींत येवंक जाय भास समजना तसल्यांक कन्नड आराधनी आमी करतले. हांव मागतले हांव तुमचे पासत तुमच्या खंयच्याय गरजां पासत आमचे लागीं विनंती करियेत. डिवायन वर्ड TV असो मालाक मानेस्त स्टीफन मेंडीस आनी हांव प्रोग्राम बरें करना पुरबायन आमकां रेकॉर्ड करून दिल्लो जॉस्वीन तांचे पासून आमी विशेष रितीन मागया. आमचो भाव सैमान आनी आमकां आज कंतारां गांवनी भक्तीपणान तो घेवंक आमकां अवकाश करून दिला. तांचे पासून आमी विशेष रितीन मागया. तुमचे पासून आमी मागतले. हांव समेस्तांक तुमकां देवाचो आशिर्वाद तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.